चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज हांव म्हजो ब्लॉग खूब दिसांनी स्टार्ट करता. येस, करूंकच नासलो, मातसो बिजी शेड्यूल चलता. तुमकां कळटलें आनी थोड्या दिसांनी लायक आमी कित्याक बिजी आहा आनी कितें पळय तें. ओके, हांव आतां सांगिना तुमकां. जे भाशेन म्हजे ब्लॉग्स येता तेन्ना कळटलें कित्याक हांव ब्लॉगींग करनासलें तें. केन्ना मातशें जायना फ्रेंड्स करपाक, बिजी बी नासता, बाबा बी हांगा धाकटो, सो चान्स मेळना करपाक. खंय भोंवूंक बी गेलें जाल्यार हांव शूट करता, बट ह्या दिसांनी खंय भोंवूंक बी वचोंक ना, सो कांय ब्लॉगींग बी कांय करूंक ना. तुमकां खबर हांव डेली ब्लॉग्स कांय दाखयना म्हजे, कित्याक म्हाका पॉसिबल जायना दाखोवपाक. टायमूय मेळना आनी आमी खंय वचोय ना चडशीं. आनी आतां रेनी सिजन, सो आमी घराच पडे. बट ह्या दिसांनी खंय पॉसिबल जावंक ना वचपाक. सो आयज खूब दिसांनी, येस, आय थिंक 5-6 डेजांनी आयज हांव म्हजो ब्लॉग करता. आनी सदांचे भशेन इवनिंगूच स्टार्ट केला, मॉर्निंग करूंक ना. ओके, आयज संडे 8 जून. आमी इवनिंग मिसाक गेल्ली आमचे सेंट एंथनी सियोलीम. त्याची 13 जाणां चलतात न्हू सेंट एंथनीची, सो आमी मिसाक बी वचून येयली. ओके, तेजे पयलीं हांव मातशें कितें काम आहलें तें करपाक गेलें म्हज्या घरा कडेन आसतना. घरा बी येवन आतां आमी रेडी जाल्या. ओके, सो तुमी वळखता आसतली ब्लॉगर ते. ओके, फ्रॉम पोरवोरीम. सो आयज न्हू फ्रेंड्स ताच्या बाबाची नेमींग सेरेमनी तुमी पळयल्लें आसतलो. ते आमगेर सायबिणीक येयल्ले. ओके, ताणें ब्लॉग केल्लो तेंचो. तेन्ना हांव ब्लॉगींग बी कांय करनासलें. तेन्ना ते आमगे सायबिणीक येयल्ले. सो ताणें म्हाका इनवायट केला. सो आतां आमी वचपाची. हिंगासर लागींच तें सुकूर. आनी हो न्हू फ्रेंड्स म्हजो आयचो आवटफीट. ओके, बेश्टो सिंपल घायला हांवें ड्रेस ब्लू कलराचो. आतां हांव भायर सरता. भायर बी बरोच पावसूय पडटा. आतां जस्ट स्टार्ट जाला, हांवें भायर सरपाची आनी पावस येयला. बाबाय न्हिदला, सो आतां भायर सरता. आनी हांव तुमकां डायरेक्टली हॉलान मेवता, पळयता तांचे न्ही शूट करूंक मेवता. म्हाका पॉसिबल जाता जाल्यार शूट करता, तुमचे शेअर करता. ओके, Alright, let's start from 10 down till 1 and they're going to slice the lovely cake. Alright, here you go. 10, 8, 6, 4, 2. Congratulations and celebrations. हातात घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर तालात. चांदीची राती मानाची सोने सारीला सोबीत मला. हातान घालून हात नाचूया गावया मधुर तालात. चांदीची
माडाचे राती माडाचे सावळे सावळेला सोबत मला राखण घालून घाल रचल्या गाया घोटाच्या मधुराला तेरा तू मेरे लिए बंद की मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेकरार फिदा हूं तुझ पे मेरी जान बेकरार सो फ्रेंड्स येन वेनेसिया गोवन ब्लॉग्स ते चॅनल हा ओके सो जे भाशेन तुम्ही म्हजे चॅनल सबस्क्राईब केला लायक करता शेअर करता तर तेकाय तुम्ही सपोर्ट करा ओके फर्स्ट टाइम मेळ्ळे आमी दोगांय जाणा हय कमेंट करताले एकामेकांच्या चॅनलाचेर बट फर्स्ट टाइम मेळटा आमी बट उलोवपाक बी लायक जॉली आनी म्हाका लायक हाय फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स हांव तुमकां आतां मेळटा ओके पार्टी बी सगळी बरे भाशेन जाली आनी फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका न्हू तृप्तीक आनी शिवनाथाक थँक्यू म्हणूंक जाय कित्याक तुमी आमकां तुमच्या फंक्शनाक इनवायट केली म्हणून म्हाका लायक दुसऱ्या व्लॉगर्साक मेळपाक मेळलें आनी लायक तेंच्यांनी फूड येवन म्हाका जाप केली थोड्यांनी लायक जी कोण म्हाका वखतालीं लायक म्हणजे ही पर्सनली बी वखताली न्हू तेंच्यांनी येवन म्हाका जाप केली आनी जी कोण वखना म्हणजे हे पर्सनली केन्नाच मेळूंक ना जस्ट युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर इंस्टाग्रामाचेर सून वखता तेंच्यांनी म्हाका जाप केली खूब थँक्यू म्हणटा तुमकां सगळ्यांक सगळ्या ब्लॉगर्सांक खरेंच म्हणजे सबस्क्रायबर्सूय म्हज्या घोवाचे फ्रेंड्स ती ओके तेच्यांनी ही म्हाजें चॅनल सबस्क्रायब करा म्हाजे ब्लॉग्स बी पळयतात तुमी सो तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा जेंच्यांनी म्हाका येवन जाप केली आनी लायक इतलो तुमी आमकां तुमचो मोग दिता सपोर्ट करता म्हणून सो सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी तेच भाशेन दुसऱ्या ब्लॉगर्सांक दुसऱ्यांक तुमी लायक तुमी तांकां सपोर्ट करा मोग दिया जे भाशेन तुमी आमकां दिता पळय ते भाशेन ओके सो आतां आमी जस्ट डिनर बी केला आनी आतां आमी हिंगासर भायर सरपाची सो ताजे पयलीं हांवें म्हटलें हिंगा बॅकड्रॉप तांचो आहा न्हू भायर सर थिंगासर म्हजो ब्लॉग एंडींग घेतलेलो न्हू आतां आमी भायर सरता कित्याक पावसूय थांबला हळू येताना खूब भरपूर पावस मेळ्ळो आमकां सो आमी आतां हिंगासर भायर सरता फ्रेंड्स सो ताजे पयलीं हांवें म्हटलें म्हजो ब्लॉगूय एंड करता सो इफ तुमकां म्हजो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल